मेर्शे टुरिस्टांचे मारबडय प्रकरणात गोयच्या टुरिजमाचे नाव घाण केले ते केले, पुलिसांचो गांव गुंडांचेर कसलोच कंट्रोल ना हें एक्सपोज जालें. हे घडणुके उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकारान गांव गुंडांच्यो नाडयो आवळात म्हूण पुलिसांक ऑर्न सोडली आनी पुलिसांक गांव गुंड आनी हिस्ट्री शिटरांचें लिस्ट करूंक लायलें. ह्या गांव गुंडांक कंट्रोल करपाक जमना जाल्यार संबंदीत पीआयचेर एक्शन घेतली म्हणूनय पर्रीकार उलयलो. गोंय पुलीस हिस्ट्री शिटरांचें लिस्ट करता आनी तेच बरोबर गांव गुंड आनी नावाडग्यांची नांवांय त्या लिस्टांत घालतले म्हूण डीआयजी रुपिंदर कुमार सांगता. हिस्ट्री शिटरांचे गांव गुंडांच्या नांवांचे लिस्ट तयार करून कांयच जावचें ना. ह्या लिस्टांत नांव आशिल्ल्यांचेर कशी नदर दवरतले आनी तांच्यो नाडयो नेमक्यो कश्यो आवयतले हें एकलोय पुलीस ऑफिसर स्पश्ट सांगूंक शकना. सध्या गोंय पुलिसांची इंटेलिजन्स यंत्रणा कळमेल्या. आतां ह्या फुडें पीआय जबाबदार म्हूण दिल्या ती शिटकावणी पळयल्यार मेर्शे सारकेलो प्रकार आनी खंयी फुडें फाटीं घडल्यार त्या वाठारांतल्या पीआयचे माथ्यार मारून मेकळे जावपाची वेवस्था. मेर्शे केसींत तिगांक पुलीस कस्टडी दिल्या. चवथो आरोपी साई कुंडेकार पुलिसांक शेणी लावन गायब जाला. जांकां पुलिसांनी कस्टडीत घेतल्यात ते बी टुरिस्टांनी धरून दिल्ले. पुलिसांचें इंटेलिजन्स मेर्शे प्रकरणांत एक्सपोज जालाच, मात ह्या फुडें असलो प्रकार शक्यतो घडचो ना अशे वेवस्थेची खात्री दिवपाचें धाडस सध्या तरी एकल्याय सिनियर पुलिसाक ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.